म्हजें नांव सिद्धार्थ विठोबाचारी. सुमारे 12 वर्सांचेर हांव हें काम करपाक लागलो. म्हळ्यार ल्हान आसतना जशें माती मळपाची, बारीक फॉर्म काडून दिवपाची, मातयेची गुळी हाडून दिवपाची, माती सुको घालपाची, तितूंतल्यान आमची सुरवात जाली. जशें जशें वय वाडत गेलें तशें तशें आमी त्या कामाक निपूण जाले. आतां सुमारे म्हाका आतां सुमारे 40 वर्सां सुमारे जाली, 35 वर्सां सुमारे जाली की आमी हें काम करता. आतां आमगेलो हो वेवसाय अशें म्हणना, आमी एक ती परंपरा चालू दवरली आहा सुमारे शेकडो वर्सां. अशे संदर्भ आसा कितें अशे लोक म्हणटा कितें जे काणकोणाक 7 जे गणपती आहले, म्हणजे 7 गरवळी जे गणपती आहले तेदूं साकून आमची सुरवात जाल्या. ती केन्ना कितें खंयची वर्सां ती आमी सांगूं शकना. म्हळ्यार हे आतां 150 वर्सां म्हणया, 200 वर्सां म्हणया, कितें 8-9 पिळगी म्हणया. आमगेले आजेचो एक संदर्भ दिता. आजी 1927 लग्न करून हाडली. म्हळ्यार ती सांगताली कितें आमी ते चुन्या पासून जाल्यार त्या मातयेच्या मुळा पासून आमी ते रंग तयार करताले, ते धड रंग तयार करताले. हो एक समज 100 वर्सांची हे जाले. आतां लागींचो आमचो भगतवाड्याचो गणपती आसा. हो पारंपारीक गणपती. 7 गरवळी पैकी म्हणल्यार हो एक गणपती आमी म्हणया. चापोलेचो चारी फॅमिलीचे आसा, आमचो चारी फॅमिली तो एक गणपती म्हणया. अशे खूब अशे आसा गणपती, 7 गणपती. तितूंतल्यान ही परंपरा चालत गेली आनी ही चालत आसा. तुम्ही आतां मेरेन कितले गणपती करता दर वर्सा? दर वर्सा आमी 350 सुमार गणपती करतात. आनी आतां मेरेन तुमी व्हडान व्हड सार्वजनीक गणपती खातीर व्हडान व्हड कितले फुटां पर्यंत गणपती केला? सध्या व्हडा व्हड म्हणजे 8 फुटाचे 9 फुटाचो आमी गणपती केला हेजी पयलीं. म्हणजे ह्या वर्सा 6 फुटाचो गणपती आहा. पुलीस स्टेशन आनी गांवगिरी सार्वजनीक मंडळ. आनी सगळ्याचो ल्हान गणपती जो आसा, जो घरगुती म्हणल्यार जे मंडपा लावपी जे गणपती आसा ते 14 इंचा करून स्टार्ट. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32 लास्ट 3 फुटाचो म्हणल्यार गणपती घरा लायता, ते मकरा लायता. आतां एक काणकोणा एक पयली परंपरा आसली. कशी परंपरा आसली? जे सारस्वत समाज जावं, जे क्षत्रीय समाज जावं, तेंची एक मंडपा लावपाची एक 14 इंचा गणपती मंडपाक लावता. तोच गणपती अजून आमी ते करतात. सुमारे हो जो गणपती आहा 70-80 वर्सां सुमार जाल्यार आमी तो गणपती करता. म्हणल्यार त्या सारस्वत समाजाच्या त्याच मंडपा त्याच फिगरा भितर तो बसो जाय. कळ्ळें तुका? अजून तेंका समज आमी ऑप्शनल समज दुसरे दिले ते आमकां ते घेतना. आनी तेंगे कशें आसली 18 इंचाचे गणपती जे आसा, जे फेट्याची जे गणपतीची सुरवात जाली ते क्षत्रीय समाजा पासून सुरवात जाली. ते क्षत्रीय समाजच पयलीं फेट्याचे गणपती व्हरताले, लायताले, पुजताले. आनी तांचो चडांत चड गणपती 18 इंचाचो तो 20 इंचाचो. आनी चडांत चड काणकोणा जो व्हड गणपती, जी म्युन्सिपालिटी व्हड जो गणपती आहलो तो भगत गरवळीचो तो व्हड आहलो. आनी दुसरो म्हणल्यार एक डॉक्टर अण्णा जो आहलो पळय तांच्या घरा. म्हणजे आनीक एक अशें आसले लोकांले पयलीं एक सारस्वत समाज आनी आमगेले क्षत्रीय समाज, कळ्ळें? तेंचे भितर एक गणपती व्हरपाची एक परंपरा आसली. पाटल्या घालून व्हरताले. ती पाटली आतां ती सोंपत गेला. म्हणजे पयलीं हेजे पाटले जे आसतले ते पाटल्या पासून, म्हणजे बेता पाटले नाल्यार कोण्णा पाटली जे येता पळय, आतां आमी भात बी घेता पळय, त्या पाटल्या घालून ते व्हरताले. आनी ताका कशें घालताले, भितर घालप आनी सायडींची सोंड लावप आनी त्या सोंडा पर्यंत ते व्हरताले. अजून ही चडांत चड तुमी क्षत्रीय समाज आनी सारस्वत समाज व्हरताले. आतां ते क्षत्रीय समाजान ती सोडले आसा, ते आतां सवायचेर व्हरता. पूण सारस्वत समाजान काही जे घराणे आसा, आमगे दलाल म्हण आसा, आमगे नगरसेचो डॉक्टर सुरेश नगरसेकर म्हण आहा पावळेचो, मागीर ते किन्नरकर म्हण आहा, हे लोक अजून तेंगे पाटली पेंटींग करून ते त्या पद्दतीन सजून ते हाडटात आनी ते शूट आवट करतात. म्हणल्यार अजून तरी आतां 100 जावं 150 वर्सांची जावं अजून तेंची चालू दवरली आहा. म्हाजें नांव किशोर विठोबाचारी. तूं केन्नाच्यान गणपती करता? हांव जालें ल्हानपणी साकून. बाबा म्हटल्यार करीत आयलो. जशें बाबा व्हडले बाबाचो, दुसरो बाब, तिसरो बाब, तेंचे पळोवन हांव म्हाजी कला ती फुडें चलयत रावलो. तूं सर्वीस करता न्हू? सर्वीसूय करता. सर्वीस करून बी जसो टायम मेळटा पळय त्या प्रमाणे हांव गणपती टायम दिता. म्हणजे मातयेची स्टार्टींग जुना साकून आमी लागतात
जून जुलय ऑगस्ट रात बारीक करून 3 2 अशें न्हिदप जाता आमचे आनी सकाळी 7 वरांचेर उठून परत मातशे हातभार लायतात आनी हांव जसो कामां वचपा टायमार हांव कामाक वयता आनी सांजे मागीर परत हें काम चालू करता.